गोंयांत जवळपास एक 35 जाणां ही सबसिडी फावो जाल्ली आसा. तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं रजिस्टर केले पोर्टलाचेर आपली सबसिडी मेळ्ळी. तांकां सबसिडीची लेटर दिवपा खातीर आज आमी हांगा सुचवल्या आनी आमी PM सूर्यघर योजना ही मुफ्त बिजली योजना म्हणून आमी लॉन्च करपाची. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी ठरयलां की 1 कोटी लोकांक ही PM सूर्यघर योजनेची सबसिडी दिवची आनी तातूंतल्यान गोंयांतलो नंबर चडांत चड जो आसा पळय तो जावपाक जाय म्हणून आमचे गेडा डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आणि हे करता आसतना बाब स्टीफन हाणें काही गजाली तुमकां थोडक्यात सांगल्यो. फक्त हांव थोडेशे डिटेल म्हणजे हाव टू एप्लाय फॉर द रेजिडेन्शियल कस्टमर्स हाजेर सगळ्यांनी डिटेल्स घेवची आनी कशें एप्लाय करचें हाच्या खातीर जे आसा पळय आमी तेजेर स्टेप वायज दिल्लें आसा. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे JEE ते ताका मदतूय करतले. इवन तो स्वयंपूर्ण मित्र एप्लाय करपाक मदत करतले. CSC सेंटर कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्याय कडेन जर तुमी वचत जाल्यार तेय बी तांकां मदत करतले किंवा गेडाच्या ऑफिसा कडेन कनेक्शन आसूं जाल्यार तांकांय मदत करतले. ही सेंट्रलाची सबसिडी जी आसा 3 किलोवॅट पावर ताका 78,000 रुपया आसा आनी उरलेली स्टेटीन पेर करची किंवा ती पर्टिक्युलरली जो कोण घालून घेता तेजेर. पण आमी म्हणटा की 3 किलोवॅट पावर 5 किलोवॅट पावर आनी 10 किलोवॅट पावर ह्या पर्यंत रेजिडेन्शियल कमर्शियलचे तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळची. म्हणजे तुमी एकदां आतां सोलार पावर प्लांट घालून घेतलो सोलार प्लेट लायली काय तुमकां कसलेच आनी म्हणजे बिलूय दिवचें पडटलें आनी पयशेय बी म्हणजे हाज्या फुडें जे लोक आहा पळय तांकां पयशेय घेवचे पडचे ना. अशा पद्दतीची सिस्टम गोंय सरकारान तयार केल्या. म्हणून जे पयलीं इनिशियली जो 1 लाख रुपया एप्रॉक्सिमेटली जो इन्वेस्ट करचो पडटालो आनी मागीर सबसिडी घालची पडटाली तेजे आमी सिस्टम केल्या. फक्त कस्टमर म्हणजे कोण जो घालून घेता तेणी फक्त आपलो एक चेक जो आसा पळय न्ही तो कन्सर्न आमच्या गेडान ठरोवन दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिवपाचो. म्हणजेच केंद्राची सबसिडी आयल्या उपरांत ताका ती हँडओवर करची जेणे करून तुमची झिरो इन्वेस्टमेंट आनी आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट सूर्यघर मोफत बिजली योजना दिवपा खातीर आमी कमिटेड आसा. आमी दितले फक्त घरांनीच न्ही कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटाचेर एड्युकेशनल एस्टाब्लिशमेंटाचेर आनी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या सोसायटीज ज्यो आसा कॉमन सोसायटी हांचेरूय बी ह्याच पद्दतीन आमी फ्री ऑफ कॉस्ट घालपाक तयार आसा.